आयज हांगासर वन खात्याच्या माध्यमांतल्यान ऑलिव्ह रिडली कासवांच्या संवर्धना खातीर सरकारान मोहीम राबयल्लेली आसा. मोरजे, केरी ह्या वाठारांत लेगीत वन खात्यान प्रयत्न केल्ले आसा, पूण गेल्या कांय वर्सां सावन अशी परिस्थिती निर्माण जाल्ली आसा की कासव जे आसा ह्या कासवांचे संवर्धन आनी संरक्षण करपाच्या नदरेंतल्यान ज्यो काही दूरगामी उपाय योजना करपाक जाय आसल्यो त्यो गोंयांत जाल्ल्यो ना. आनी ज्या पद्दतीन गोंयांतले लोक माश्यांक खातात त्याच पद्दतीन गोंयांत कासवाची तांतयां जी आसा हे खावपी कांय लोक आसात आनी हाच्या खातीर मोठ्या प्रमाणात कासवाच्या तांतयांची तस्करी जी आसा ही जावपाक लागलेली आसा. कांय कडेन जे कासव आसा त्या कासवांचे मांस सुद्धा लोक खातात. म्हणजे गोंयांत कासव खावपी लोक सुद्धा आसात आनी गांवगिऱ्या वाठारांतले जे कासव आसा हांकां मोठ्या प्रमाणात खाता. ऑलिव्ह रिडली सारको कासव जो आसा ह्या कासवाक सुद्धा कांय लोक जे आसा हे खातात. पूण ज्या वेळार कासव ह्या दर्यादेगेचेर तांतयां घालपाक येतात, पयलींच्या तेंपार सप्टेंबर म्हयन्यान कासव जे आसा हे तांतयां घालपाक ह्या दर्यादेगेचेर येताले. पूण आयज हवामान बदल जाल्ल्या कारणान ह्या तांतयां घालपाच्या एकंदर प्रक्रियेक विलंब जाल्लो आसा आनी आतां आमकां एप्रील मेरेन कासव जे आसा ह्या दर्यादेगेचेर जानेवारीन सुरवात जाता तांतयां घालपाक आनी एप्रील मेरेन ते तांतयां घालतात. पूण एकंदर ह्या हवामान बदल आनी तेंचो जो नैसर्गीक अधिवास आसा ह्या अधिवासाचेर खंय तरी संकश्टां निर्माण जाल्लीं आसा. तेका लागून कासवांचो एकंदर अधिवास आसा हो असुरक्षीत